मोगाच्यान आयचो वो दीस आमकां फावो केल्ल्या धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया आनी आज आमचेर ताणें वचच्या सर्व बेसांवां खातीर ताका दिनवास पाठोवया। आयच्या ह्या सकाळींच्या मागण्या वेळी आमी प्रत्येक थरान मणिपुरांत शांती रास करूंक मागया। थंयसर आसची अशांती थांबोवन सोम्याच्या मोगाचें, दयाळायेचें आनी कणवळायेचें राज स्थापन जावंक आमी मागया। भाग्यवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मानांतली, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन। सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस्त जाली। नामान मोरये कुरपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू। भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन। आपले सोम्याची साकण तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं। नामान मोरये कुरपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू। भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन। आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो। नामान मोरये कुरपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू। भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन। भाग्यवंती देवाचे माये, आमा पासत विनाती कर, क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया। ये सोम्या, बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव, ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवनपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे। तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागतांव, त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता आमेन। देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या, सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुजे ताबेन, म्हजी मोत उजवाडाय, म्हाका राख, सांबाळ आनी चलय आमेन। सरिल्ल्या बावडत्यां पासत मागणे, सासनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या, आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी, समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन। सकाळींची बेटवणी। ये जेजूच्या दैवीक काळजा, आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी, कामां आनी कश्ट आमच्या पातकांच्या पारीकपणा पासत आनी आल्तारीच्या भोव पवित्र सक्रामेंतान तुवें तुकाच कळनासतना भेटोवच्या समेस्त इराद्या पासत भाग्यवंत आंकवार मोरयेच्या खतावीण काळजा मारिफात हांव तुका भेटयतां। प्रत्येक जावन मागण्याचे आपोस्तलादीच्या इराद्या पासत आनी पापा साहेबान ह्या म्हयन्यान दाखोवन दिल्ल्या इराद्या पासत हे सर हांव तुका भेटयतां। सर्व तुजे पासत ये जेजूच्या भोव पवित्र काळजा, ये जेजूच्या देव काळजा, तुजे राज येवं। आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यांक आनी बऱ्या करण्यांक मेळची सर्व पातकांची शिक्षा माफी जोडोवंक हांव कुशी व्हरतां। सोम्या जेजू, तुज्या भोव दैवीक काळजाचे ससायेन राख आमच्या भोव भाग्यवंत बापा साहेबाक, जातूं ताका उजवाड
घटाय आनी बुजावण. म्हज्या देवा, म्हज्या सायबा, हांव तुज्या पांयांक पडटा. हांव तुका अर्गान दिता, अंतस्करणी नमस्कार करता. व्हड तुजो उपकार मानता, कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण, नीज क्रिस्तांव केलोय म्हूण, आज पर्यंत सांबाळलोय म्हूण. जशी बरी रात दिली, तसो बरो दीस दी सायबा. म्हजो आत्मो, म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंतना, म्हजे सोब, म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मानाक, म्हज्या पातकाच्या फारीकपणाक, म्हज्या जेजू, तुज्या कुर्साच्या कश्टाच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासत बक्षी म्हजी सोमेस्त पातकां म्हज्या पातक्याची काकुळट कर. देवा पवित्र आत्म्या, दी सायबा तुजी कृपा. आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना जावच्याक तुजे उपादेश सांबाळूंक, म्हजे कायदे पाळूंक, म्हजे पातक्याची काकुळट कर. म्हाका पातक्याक बक्षी. मोरयेक समर्पण. म्हजे राणये आनी माये, हांव म्हाका सगळोच तुका दिता. आनी म्हजें भक्तीपण तुजे थंय दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे, म्हजे कान, म्हजें तोंड, म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरनासतना देखून ये मोगाळी माये, हांव तुजो जाल्ले वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजीच आस्त आनी वस्त म्हणल्यार बरी. निश्कळपण जोडूंक मागणें. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीं फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. ये मोरये, पापखत नातल्ल्या तुज्या गर्भ संभवा मारिफात म्हजी कूड निश्कळ आनी म्हजो आत्मो भाग्यवंत कर. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीं फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. ये मोरये, पापखत नातल्ल्या तुज्या गर्भ संभवा मारिफात म्हजी कूड निश्कळ आनी म्हजो आत्मो भाग्यवंत कर. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीं फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. ये मोरये, पापखत नातल्ल्या तुज्या गर्भ संभवा मारिफात म्हजी कूड निश्कळ आनी म्हजो आत्मो भाग्यवंत कर. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयता जेजू क्रिस्ताचे अमोलीक रगत म्हज्या पातकांच्या फारीकपणा पासत आनी इगर्ज मातेच्या गरजां पासत. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या
कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. मोरयेच्या दुलोबी काळजा, जा तूं म्हजी बचावी. आतां आमी देवाचें उतार आयकुया. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 13 वाक्य 1 ते 9 पर्यंत. त्याच दिसा जेजू त्या घरांतलो भायर सरून सरोवराचे वेळेर वचून बसलो. आपणा भोंवतणी एकठांय जाल्ले लोकांचे जमे पळोवन तो एक दोनीर चडलो. लोक सक्कड वेळेर उबो रावलो. तोवळ जेजू ओपारींनी साबार संगती तांचे लागीं उलयलो. ताणें म्हळें, एक वोंपी वोंपूंक भायर सरून गेलो. तो वोंपतना थोडें बी मेरेर पडलें आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन तें केलें. हेर थोडें चड माती नातिल्ल्या खडपी सुवातेर पडलें. हांगा माती वयल्या बरस आशिल्ले वरवीं बेगीनच तें किरलालें. पूण सूर्य उदेंवन येताच तें करपालें आनी ताका पाळां पुटोवंक ना देखून तें सुकोवन गेलें. हेर थोडें कांट्या झाडां मदें पडलेलें आनी कांट्या झाडां वाडटाना ताका तांणी चिरडून मारलें. आनी हेर थोडें बरे सुवातेर पडलें आनी थंय वाडोवन फळ दिवंक पावलें. थोडे 100 वांटे, थोडे 60 आनी थोडे 30. तुमकां कान आसात जाल्यार आयका. हांव ल्हान अशिकपी, इतलें व्हडलें काम म्हजे वरवीं जावचें ना म्हूण तेल्यांक आयची वचपां देव आमचे संगाता आसून बळ दिता. ताच्या बळान आनी धैर्यान आमचे ताब्यान दिल्ले मिसांव फळादीक करूंक धाडटना आमी बिजूड काळजाचे आनी भिवकुरे जावंक नजो म्हूण उलो दितात. एरेमिया प्रवादीक देव ताची उतरां वाखाणूंक उलो दितना भियोवच्या ताका देवूच धैर्य दिता. सुवार्तेंत जेजू ओंप्याची ओपार मुखांतर आमी देवान विंचून ताचे हाती आसचें बी. बऱ्या सुवातेर पडोवन 100 फळ दिजे जाल्लें तें भिवकुरें काळीज म्हणले माती कित्याक उपकारना म्हूण सांगता. देवाचेर बरवसो म्हणल्यार इटाळ मातयेंत किरलोन आमी वाडून येजे. बळ मेळोवंक कांट्या बोल्यांक आसरो जावन घेनासतना फळादीकपणी ताचे कुरपेन वाडोवन सदांच देवाची महिमा आनी स्तुती गावंक ताचो आदार मागचो. 1000 मैलांचे पैन पयल्या मेटातावन सुरू जाता. एक ल्हानशें बांदाप सुरविल्ल्या पात्रातावन आराम जाता. पयलें मेट सारकें जालें तर तें येवजन पोंताक पावतलें म्हणलो बरवसो घट करयेत. तरी खंयच्या रितीन तें सोंपतलें म्हूण खचीत सांगूंक कश्ट. ओंप्याचे ओपारींत असलो एक अर्थ सोदयेत. देवाचे उतार ओपारींतल्या बियांबरी. तें भोवूच ल्हान
तरी बलिश्ट आनी सक्तेन भरिल्लें, विविध प्रमाणार फळ दिवंक शकता. देवाचे उतार काळजाक संतोष दिता आनी दोळ्यांक उजवाड जाता. पावलांक दिवो आनी वाटेक उजवाड जाता. सांगातास दोन दारीच्या तलवारी परी बरें आनी वायट विंगड करूंक शकता. जो कोण देवाच्या उतराक फावो तो मान दिता आनी तें पाळटा तो यथेश्ट फळ दिवंक शकता. सांत जुजे बापाक बुधवाराचें विशेष मागणें. ये महिमेवंत सांत जुजे, जेजूच्या विश्वासी पाटलावदारा, आमच्या आत्मीक आनी सामाजीक बरेपणाक गरज आसचें देणें आनी जेजूच्या काकुळते बरीत काळजांतावन सर्व आदार मागून घेवचे खातीर तुजी बळादीक विनवणी आशेवन तुजे लागीं येता. आमकां हेर सर्व देण्या संगी बऱ्या मरणाची कृपा मागून दी आनी तशेंच आमी आतां मागता तो खेरीत उपकार आमकां मेळासो कर. मनीस जाल्ल्या देवाच्या शब्दाच्या राखण्या तुवें आमचे खातीर केल्ली विनवणी देवाच्या सदरे मुखार खंडीत पावतली म्हूण आमी विश्वास दवरता. देव आपल्या वर्त्या महिमे खातीर आनी आपल्या वर्त्या बरेपणा खातीर उपकारता तें सर्व आमकां दितलो. महिमेवंत सांत जुजे, तुका जेजूचेर आसच्या मोगा वरवीं आनी ताच्या नांवाचे महिमे खातीर आमची मागणी आयक आनी आमची विनंती जारी करूंक बापा लागीं माग. आमेन. सर्गींच्या बापा, सासण काळांतावन गुपीत दवरलेलो मिस्तेर तुवें तुज्या पुता जेजू थंय सांत जुजेक उक्तो केलय. तुज्या पुताक देव आनी मनीस म्हूण वळखूंक आमकां आदार दी. बापा, आमचें मागणें आयक. मोगाळा बापा, तुज्या सेवेंत आपलें जिवीत सारूंक तुवें सांत जुजेक आदार दिलोय. आमी आमची मोत हेर सगळ्या संगतीच्या पयलें तुज्या राजाचे आनी तुज्या नितीचेर खंचयशें कर. बापा, आमचें मागणें आयक. बापा, हर एक व्यक्तीन तुवें दिवचें आपोवणें वळखून तें स्विकार करूंक जाय म्हूण तुजी कुशी सांत जुजेच्या मागण्याच्या मजतीन तुजे कुशे प्रकार जियोंक आमकां कृपा दी. बापा, आमचें मागणें आयक. सर वस्तूंच्या रचणारा तुजो वावर तुवें आमच्या हाती सोडलाय. आमचो वावर तुका मानता तसलो जावं. बापा, आमचें मागणें आयक. जिविताच्या दातारा, सर्वां तुजे थंय जियेतात. मरण पावल्ल्या समेस्तांक तुज्या पुता मुखांत्र मरी, जुजे आनी तुज्या सर्व सांतां संगी जियोवचें भाग दी. बापा, आमचें मागणें आयक. सोम्या देवा, पृथ्वीच्या रचणारा, तुवें मनशा कुळाचेर वावराचे नियम घालाय. सांत जुजेचे देखीन आनी ताचे विनवणेन आमी तुवें दिल्लो वावर पोंताक पावोवंक आमकां कृपा दी. आमच्या साल्वासावाचे सुरवेर मोरयेन तुज्या पुताक गर्भे सांबाळून ताका ह्या संवसारी हाडलो तेन्ना तुवें तांकां जुजेच्या जतनेकाल दवरली. तुजे पवित्र सभेन आजून तुज्या मिस्तेरांची विश्वासी राखणदार आनी मनशा कुळाक क्रिस्ताचो गुर्त जावन उरोवंक ताचे मागणें तिका आदार जावं. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. नोवेनाचे मागणें. सर पदवेदार बापा, जुजेक नितीवंत मनशाक तुवें देवा मातेचो पती केलोय आनी त्या विश्वासी आनी शाण्या साकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुताक बापाय बरी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय. आमच्या सडवणदारा जेजूची आनी ताचे माये मरयेची मोगान आनी विश्वासपणी जतन घेतिल्ल्या ताका जेजूचे गुडार्थ कुडीचो सांबाळ करूंक तुवें नेमलोय. ताच्या आदारान
सडवणदाराचें जिवीत आमचे सवें वाडत वचो आनी सोमेस्त मनशांक ताची सडवण पावो क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आज सांत जोकी आनी सांत अन्नाचें दबाजीक फेस्त. ह्या फेस्ताक एक विशेष मागणें आतां आमी सांगाता म्हणया. भाग्यवंत सांत जोकी आनी सांत अन्ना माये, देवाचे माये अंकुर मरयेची आवय बापय जावंक देवान तुमकां विंचून काडलें. तुमच्या गर्भांत अंकुर मरी पदकाचे खत नासतना निश्कळंक जावन गर्भी संभावली. तुमी मरयेक पवित्रपणान आनी शगुनांनी वाडयलें आनी प्रवाद्या वरवीं बसयल्ल्या सोडवणदाराक राखून रावोवंक तिका शिकयलें. तुमच्या मागण्यान आनी मरयेच्या विनतेन संवसारांत जल्मोन येवचें हर एक भुरगें देवाक मानता तसलें जावं दी म्हणून लालेवन मागता. आमेन. उतार प्रायस्तां खातीर मागणें. सर्गींच्या बापा, आमच्या कुटुंबाच्या मालगाड्यां खातीर आनी सर्व उतार प्रायस्तां खातीर मागता. उतार प्राय जावन आसा तुजे आमोलीक आशिर्वाद. आमचो भावार्थ तांचे तावन देंवोन आयला. तांचेच रागात आमच्या शिरांनी वाळून आसा. तांचे खातीर मागणें करचें आमचें कर्तव्य जावन आसा. तांच्या उतार प्रायेर तांकां सर बोळबळायकी लाभय. आमचे तावन आनी सर्व तांच्या भुरग्यां बाळा तावन तांकां संतोश आनी तृप्ती मेळोवन दी. तांच्या कश्टांत, पिडेंत आनी अस्कतकायेंत आमी तांकां सांडून घालिनाशें वा तांचो बेपारवो करिनाशें आमकां तुजी कृपा लाभय. तांकां सदांच गौरव दिवंक, मोग दाखोवंक आनी विधेय जावंक आमकां कलतें काळीज फावो कर. आमेन. जुलय 26 सांत जोकीम आनी अन्ना, भाग्यवंत अंकुर मरयेची वडिलां. मरयेच्या वडिलां विशांत सुवार्तेंत कांयच ना. पूण पवित्र पुस्तका शिवाय दुसऱ्या शतमानाच्या मध्यकाळाच्या जाकोबाच्या सुवार्ता बरपांत तांचें नांव अन्ना व हन्ना म्हणजे कृपा आनी जोकीम म्हणजे देव बचाव करता म्हूण दिल्लें आमकां वाचूंक मेळटा. हांच्या काजारा उपरांत तांकां भुरगिनातल्या लांब काळार तांणी केल्ल्या मागण्याचो फळ जावन मरी तांची धूव जावन जल्माली. आब्रामाच्या भावार्थांत मोइजेन रुपीत केल्ल्या लोकां मदें निर्गमन ग्रंथांत देवाचे मुखामळ जाणा जावंक तानेवच्या लोकां मदें सांत जोकीम आनी सांत अन्ना जल्माली. सांत अन्ना सांतां मदें वैभवीत सांतीण, कित्याक तिचे थंय पाप खतनांतलो गर्भ संभवलो आनी ती देवाच्या मातयेची आवय आनी सडवणदाराची आजी जावंक पावली. सांत जुवांव दमासूस हाणें सांगचे प्रमाणें सर्व संगती आदर्सूंच्या रचनेच्या प्रथम जिविताच्या आवयक आपली प्रथम जनीत धूव जावन तिणें जल्म दिलो. मरयेच्या 3 वर्सांचे प्रायेर तिका तेंपलांत हाडलो. अन्नान केल्ल्या बसावणे प्रमाणें तिका तेंपलांत भेटयलो. सर्व काळाच्या सर्व क्रिस्तांव आवयक आनी बापायक अन्ना आनी जोकीम आदर्श जावन आसात. आदर्श विस्वासपणाचे आनी प्रयत्नाचे, भक्तीचे आनी मर्यादेचे. मरयेचे समर्पणाचे म्हत्व इतलें की 1585 इसवेंत पापा सिक्स्तस पांचव्यान अस्तमतेच्या पवित्र सभेंत मरयेक तेंपलाक भेटयल्लें फेस्त नोव्हेंबर 21 तारखेर आसा केलें. मरये थंय आसले निर्धार घेवचो, कश्टांच्या वेळार अचल रावचो, मागणें करचो, जुदेव धर्माच्या नियमांतय भक्त दाखोवचो, आपल्या संबंधिकांक आदार दिवचो हे गुण तिच्या देवबिरांतीच्या एकवटाच्या
माया मोगाच्या कुटुंबांतावन रुपीत केल्ले तसले जावन आसात. सांत आन्ना आनी सांत जोकीम हांचें फेस्त उदेंतीच्या पवित्र सभेंत भोव पुरातन 4थ्या शेतमान काळाचे तरी 15 या 16व्या शेतमानांत ते सगळे पवित्र सभेक विस्तार आयलें. सुरवेर जुलय 26 तारीखेर सांत आन्नाचें फेस्त मात्र संभ्रमतलें. पूण आयल्या वर्च्या काळार हो दीस वडिलांचो दीस जावन संभ्रमतात. हें फेस्त आवय बापायक आनी आजा आजयेक सांप्रदायीक मौल्यां सांबाळून व्हरची आनी मुखल्या पिळगेक बरवशाची बासवणी दिवची जबाबदारी दिता. आनेक वाटेन युवा पिळगेक हें फेस्त मालगड्या थंय उंचलें चिंताप दवरूंक, तांच्या अनुभवाचे गुंडाय वळखून घेवंक आनी तांच्या जिविताची जाणवयेची निर्लक्ष्य करिनासता वा सुमाराची म्हूण लेखिनासता रावोवंक उलो दिता. मोगाच्या क्रिस्तांव ल्हानांनो आनी व्हडांनो, सोम्याच्या शिसांनी देवाच्या साल्वासांवाच्यो वांटो जावचे भोव गरजेचे. निरंतर नितळ जिणी जियोंक मोवाळ आनी दयाळ देवा थंय तवळ तवळ उजवाड आनी बुजावण जोडूंक देवाच्या साल्वेसांवाची हातेरां आमी जायचे. पापा सांत जुआंव पावल II. जुझे कुरपाळ जुझे दयाळ, जुझे आमचो मोगाळ, शेरोती इगर्ज आनी यादिये जिसो, जुझे सारको आसरो खंय मेळात दुसरो, जुझे कुरपाळ, जुझे दयाळ, जुझे आमचो मोगाळ, जुझे कुरपाळ, जुझे दयाळ, जुझे आमचो मोगाळ. मोगाळ पुता सोवे आंकवार मोरी आशीर्वाद देवा आमकां. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.